हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? होपसो सगळी बरी आहे. आम्ही हाय बरी. आज झाले एकाक म्हळ्यार 12 बसलोले ग्लॅम गर्ला शूट करूंक. आज फ्रेंडशिप डे न्हू, सो हो ब्लॉग येता तुमकां मंडे, पण हो आता ग्लॅम गर्लाचो ऑलरेडी काल येयला आसतलो फ्रेंडशिप डेचो ब्लॉग. सो हॅपी फ्रेंडशिप डे ऑल आउट देम, all my YouTube family members. Happy Friendship Day. आणि ग्लॅम गर्लाचेर हांवें टॉपिक केल्या ती वाय डू अ गर्ल सडनली स्टॉप टॉकिंग टू यू. वाय इफ सम वाय असं म्हळ्यार बॉय गर्ल कोणानी घेवंक शकता. सो ते टॉपिकीचेर हांवें ब्लॉग केला आयज ग्लॅम फ्रेंडशिप डेयाचेर. आणि आयज फ्रेंडशिप डे न्हू, सो म्हाका खरेंच सांगता आयज फ्रेंडशिप डे म्हणून म्हाका खबर नाहलो. आणि पयर बाबागे स्कॉलान फ्रायडे ते रिबीन बांदून येयलो तो, म्हळ्यार क्रिएट केलो तेणीच. रेडीमेड रिबीन बी कांय नाहलो, क्रिएट करून तांकां रिबीन म्हाका दिसलोले ते बांदून येयलाच की रक्षाबंधन म्हणजे पावसानूच दिसांनी रक्षाबंधन येता न्हू. सो म्हाका दिसलो रक्षाबंधन मम्मीला केळें हाडला हें बांदून. बाबा कितें बांदला काय सुताचो दोरी आनी तेजेर ते कलरींग रिबीन अशें पेपराचे जाल्यार रक्षाबंधन आसतलें, सो ती सेलिब्रेट केला आसतलो अशें हांवें म्हणलेलें. पण आयज जेन्ना म्हाका मेसेज येयली हॅपी फ्रेंडशिप डे म्हणून मागीर बेस्टीची, आनी ते बेस्टी मागीर वास्कोचे फ्रेंड ते आतां बेंगलोर आहा ते काचा जाल्यार तेणे फर्स्ट म्हाका जे विश केले हॅपी फ्रेंडशिप डे, तेन्ना म्हाका कळ्ळें आयज फ्रेंडशिप डे म्हणून. सो आनी आयज आयतार न्हू, सो आयज हांव ग्लॅम गर्लाचेर कांय शूट करपा नाहलो, कांय रिसर्च बी कांय केलोली ना, कित्याक बाबा रातीसून जोर येता. काल सांजचो वचोन तेका जोर येवंक कॉमेस जालो. रातभर तो न्हिदोन असो तेकाच घेवन बसलोलें, तेकाच हाकेनूच आलो तो म्हाज्या. सो जेन्ना तेणें रिक्वेस्ट फ्रेंडशिप डे विश केलो न्हू, सो म्हाज्या मतीन येयलें वाय नॉट टॉकिंग ऑन द फ्रेंडशिप डे टॉपिकेचेरूच हांव कितें व्हिडिओ करून घालूंक असो. सो हांवें बेगीन बेगीन रिसर्च केली खंयच्या टॉपिकेर उलयता ते, आनी हेचेर केलें बेगीन बेगीन आनी एक व्हिडिओ क्रिएट केलो, व्हिडिओ शूट केलो आनी ते डेड कितें जाला. आनी बाबाक हांवें डॅडिकोन सोडलो आनी पावस येयलो आनी तेका लॅपटॉप दिला आनी स्लो कार्टून लावन दिला. तुजे पयलीं गेम खेळटालो, ताचे बाबा कार्टून चोय म्हणलें आनी तेका थिंगा बसयला. तेका आयज रुमान ना, कित्याक राती तो फुगार जावपा लागलो एसीक. तेका जेन्ना जोर येता पळय तो एसीक आमी तेका ट्राय करता दवरपाक, तोंड दवरपाक बरें, बट तेका मागीर जायना जालें. सो तेका तिन्या शिफ्ट केलो आनी तिन्या शिफ्ट केलो खरो वयलो फॅन मोडला. आहा फॅन एक्स्ट्रा, तो लायटमॅन आहा पयलो तो एकू ना. सो तेका लागोन तो तिन्या आहा बसलोलो. सो मागीर हांवें चिंतिल्लें ना, प्रॉमिसूय केला ग्लॅम गर्लाचेर की हांव ब्लॉग्स एवरीडे हाडटलें म्हणून दोनूय चॅनलाचेर. सो तेजेर म्हणल्यार हाडटलें, सो हेजेर शूट केला. आनी आतां तुमकां ग्लॅम लायफस्टायलचेर स्टार्ट केला ब्लॉग. सो सकाळसान कांय ब्लॉग करूना. सो आयज भाकरी केलेल्यो मामीन, चपाती आहलेली, कालचें चिकन आहलो न्हू, सो चिकन ग्रेवी आहलोली. सो चिकन ग्रेवीन आमी भाकरी बुडोवन खायल्यो. आनी आतां काल मुरिंगा भाजी केलो न्हू, सो काल मुरिंगा भाजयेचे न्हू चूड आनी दांगे न्हू मोडूंक वचोना, म्हळ्यार ती पानांच काडूंक वचोना, बारीक बारीक दांडे आहा ते दवरलेले. ते बारीक बारीक दांडे दवरलो ती पाशी कोडसाण मारूंक लागले. सो तितू हांव खावंक वचोना, सो ती चडूच केलोली. सो ती आहा आयज मम्मीन तापयला जाल्यार म्हाका नाका म्हणलें कोडू मात म्हणलें. आतां हा बरी ती व्हेरी गुड फॉर पीसीओडी. पीसीओडीचे टॉपिकाचेर कवर करून हे एक एक पाटी म्हाका केलो रिक्वेस्ट पीसीओडी पीसीओएसाचेर व्हिडिओ कर म्हणून. आनी लोक कितें मोरिंगा पावडर इकते घेवन खाता, गरम उदकान पिता बी म्हणून आमकां आसतना मोद मारता ओली खबरो. आनी आतां जालें, आतां हांव एडिट करता ब्लॉग. आनी आयज मम्मीन पुलाव केला, पुलाव करता ती आयज कित्याक संडे न्हू. सो पुलाव मोस्टली करता म्हणटाली पुलाव. आनी पळोवया, बाबाक क्रोसीन घायला हांवें उठोन तेका क्रोसीन. राती कोणा जालो जोर काय कितें तो रडटा आंग दुखता, आंग दुखोन येता न्हू जोर, आंगूय तापोंक ना तेजे राती. मागीर एका दोना तिना जोर येयली तेका. राती हांवें तेका कांय घालूंक ना, कित्याक तो जेवंक ना आहलो, तो उपाशी आहलो तो. सो तेका हांवें उपाशी पोटार वखद घालूना तेका. हांवें आतां सकाळीं तेका मागीर हांवें कितें खावयला आनी म्हणजे दोनूच बिस्किटी खायला तेणें. तें म्हणटा कितें खावयला म्हळ्यार कितें बरें हेवी
हावना तेणे कसोच खायना बिस्किटी 2 हावयले तेका आनी मागीर शेरप गायला तेका आनी ओक्ती घेवपाक कुस्ता कोता सारको आनी मेफी खबर ना बाबर ना म्हण सो तो मागीर टेन्शन काडटलो न्हू तेका लागोन सो चोयता आतां एडिट करूं वयता आनी मेळटा तुमकां मागीर ओके गाइस मैं बाबा के बुकान आमगे फोटो लावपा जाय आसलोलो सो आतां प्रिंट केला आहे फोटो घरा कडेन गेला तुमकां खबर आहा न्हू ते मेफीन प्रिंटर हाडलो तो सो घरा कडेन प्रिंट केला आता तेगे बुका लायताय फोटो आनी चायेक केलो तेगे फोटो व्हिडिओ काडला बट उलोव ना कित्याक न्हू त्या टायमार बाबा कार्टून चोयतालो ताका काय उलोव ना चोवयो केलोले तेल काटाय तेका तेल लाय सारके दिना लावपा काडू दिना वद्द काडला तेका सो तो फोटो लायतना तो फोटो गेल्या वर्साचो न्हू तेच्या पयल्या वर्साचो मेफी आहलो तो उशा फेस्ता तो बरें येयले प्रिंट क्वॉलिटी बरी आहा फोटोवांची गुड इवनिंग सो आतां राती कडेन कुजना येयला जेवण दाखयता सो कितें केलो तें दाखयता दवरला पुलाव केलेली आनी पुलाव केलेलो संडे न्हू सो हेंच केलोलें आनी बाब आहा आतां बरो आहा तेका एक क्रोसीन घायलो न्हू सो क्रोसीन घायलो जोर नाहलो तेका सकाळसून जोर नाहलोलो क्रोसिनान जोर तेचो मातसो वयसो आनी आतां सोंग सुमार परतून जोर येयलो सो देन मागीर क्रोसीन घायलें तेका मागीर विटामिनाची घायलो सो सांगलो सो विटामीन म्हळ्यार हेजी तेगेली इम्युनिटी बुस्टर घायलो तेगेली सो मागीर हांवें तेका हें घायलोलें तोणयेची शेरप घायलें नाक गवता आनी खोकली मात म्हणून सो सगळें बरें आहलो ना आनी आतां तेका जोर परतून येयला तेका आनी आतां इस्कॉला 2 दीस हांव धाडपाना कित्याक इस्कॉलाक गेलें बाय जाल्यार धाडवून परतून येतो न्हू जोर सो तेका लागून तेका जोरा लागून इस्कॉला धाडपाना 2 दीस तरी धाडपाना दुसऱ्या भुरग्यांकूय मागीर व्हडटा न्हू वायरल जाता न्हू तो सो तेका धाडपाना आतां तेका हें घायलां क्रोसीन घायलें तेका हांवें आतां आनी बसयलें थिंगा आनी कितें खावपाक जिरें म्हळ्यार खायना कांय खायना रूच मोट्ट न्हू आमगेली रूच मोटा तो भुरगो तेका आनी कितें रूच मोडल्या जोरान सो म्हणल्यार आतां तुमकां म्हणल्यार सकाळीं कांय दाखोवना जालें जेवण कितें रांदिलो तें सो आतां शेअर करता म्हणलें मानी रांदिलें तें आनी आतां मागीर चोरुसा थोडी आनीक घायल्या तितून घायल्या थोडी एक्स्ट्रा आनी आयजो ब्लॉगा एंड घेतो म्हणलें सो आयच्या डेयाचो ब्लॉगाचे एंड घेता होप सो तुमकां आयचो सिंपल ब्लॉग बरो दिसलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन काय गायस आनी ग्लॅम गर्लाचो ब्लॉग आजून कोणी चोवना जाल्यार थिंग वचोन चोवया ओके बेटा तुमकां नेक्स्ट ब्लॉगान बाय